चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तात माय मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. तुमकां हांगासर दोन मानेस दिश्टी पडटात. एक म्हटल्यार एल.सी. फाल्कांव. हालींच्या काळांत यूट्यूबाचेर तेची जायतीं कांतारां घातल्याच आनीक ताणें गाजयल्यात. एक वेगळो आवाज, कितें तरी वेगळें लोकां मुखार येतालें आनीक म्हणटाले की ऑल्गा फाटल्यान आनीक एक पॉलिटिकल सिंगर तयार जाला. आतां ताची पॉलिटिकल कांतारां कशीं कितें ताचेर म्हज्यान कांयच सांगूंक जायना. तरी आसतना पयले सुवातेर एल.सी. फाल्कांव बाय, तुका आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं तेवतन बाब. ऑल्विन आफोन्सो हो म्हजो गो. ऑल्विन आफोन्सो ताचें नांव. तेवतन देव बरें कर तुका. आयचे तुवें प्रुडंट मिडिया आमकां पयली म्हूण. खरेंच हांव काळजा मनान तुकाय येवकार दिता, कारण खरें म्हटल्यार आमची आयची पयलीच भेट आनीक पयलेच भेटेंत आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरतात. एल.सी. तुका इन्स्पिरेशन ही कांतारां गावंक केन्ना मेळ्ळें? हांव गोंयांत आसतना थोडे तियात्रांनी हांवें काम केलोलें आनी हांव गोंयचे इगोर्जेनूय वावुरतालें. म्हणटच म्हाका पयलीं सावन कांतारां गावपाची आवड आसली. पूण जेन्ना हांव ह्या गांवांत आयलें, भुरग्यां हाटल्यान म्हाजो टायम केन्ना गेलो म्हाका कळोंकूच ना. पूण म्हजी कला आसलोली भितर, ती हांव भायर काडूंक सोदतालें. म्हाका म्हजे कांतारांतल्यान मॅसेज दिवपाचें म्हाका खूब आवड आसली. तेका लागून हांवें कॉमेर्स केलें कांतारां काडपाक. आतां तुज्या घरकारान तुका केन्ना आदार दिलो? जेन्ना ताका हांवें सांगलें की म्हाकाय आतां कांतारां काडूंक जाय, म्हाकाय म्हजी कला दाखोवपाक जाय आनी भोव करून गोंयांत कितें घडटा ताचेर आमी हांगा रावन कांतारां काडपाक, मॅसेज पावोवपाक म्हाका उमेद आसली. बरें कितें सांगपाचें, गोंयांत लोकांक होडीत करपाचें. देखूनच हांवें कांतारां काडपाक कॉमेर्स केलें. पूण जेन्ना हांव कांतारां काडूंक मुखार येयलें तेन्ना हांवें चिंतलें हांव कितें करूं, कशें करूं. म्हाज्या गोवान सांगलें चिंगू आसा हिंगा, चिंगू एंथनी, ताका आमी कॉन्टेक्ट करया आनी आमी ताका सांगया एक कांतार बरय म्हूण. म्हाका जेन्ना हांवें पयलें कांतार केलें, तेजे बान डुएट केलें, तेन्ना लोकांक कळ्ळें की एल.सी. फाल्कांव कोण पळय तें आनी ताका कांतारां गावपाचो उमेद आहा पळय ती आनी ताची कला भायर सरली त्या वरवीं. म्हणटच आतांय तुजी कला, तुजें लायव्ह तुका पळोवंक आमचे ऑडियन्स रावतात. म्हणटच सुरवातेकूच जें तुवें कांतार म्हटलां ताच्यो 4 वळी तुका उगडास आसतलो? होय, आसतलो. होय, आमच्या ऑडियन्साक. ओके, तें कांतार बरयलोलें चिंगून आनी ताचें अशें परीन तें वयता. गोंयचेर आमच्या नदर मारल्यार कितें घडटा, आत्ते आसलें रोकडेच मंत्री पोत्ते करता. जायते जाण तुमी चिंतोले, थोडे जाण अशें म्हणटोले, मंत्र्याकूच आमी कित्याक फोडटा. तर हे भाशेन तें कांतार मुखार गेलां आनी मागीर मुखार दुयेत आनी मुखार वेता वेता तें लोकांक आवडलें. होय, आवडलें, लोकांक आवडलें. तेजेर सावन मागीर लोकांक दिसली एका पॉलिटिक्स कांतारां म्हणपाचें हें आसा म्हणून. आनी हांवें आनी फाटीं वळोन चोवंक ना, कित्याक म्हाका मोग आसलो गोंयचो. तेका लागून हांवें ती कांतारां कॉमेर्स केलीं आनी हांवें आतां स्टॉप करूंक ना. सद्या हांव चालूच आसा. बाबा, तुजे घरकान्नीचे खंयचे गूण तुका आवडटात? म्हाका तेजें गूण म्हणल्यार तें घरा कोड्यां आसतना लायक कुकींग करतना तें कांतारां म्हणटा. म्हाकाय दिसलें एका कांतारांची उमेद आहा. हांवें ताका विचारलें कोविडा टायमार. मोस्टली लोक सगलो घरा आहलो. ताका कांतार म्हणचें म्हणून हांवें मातशें ते कडेन विचारलें आनी एक आमी कोविडा टायमार कांतार म्हणलें. तेज्या फाटल्यान रोखडेंच ताणें डुएट म्हणलें बाब चिंगू बाराबोन आनी तें म्हाका एकदम बरें दिसलें. हांवें म्हणलें ताका मुखार वच, म्हाजी तुका आडको कांय ना, सदांच म्हाजो तुका आदार आसतलो. म्हणटच खंय वचोंक जाय आनी खंय कितें करूंक जाय तें सगळें तूं करता.
ना आमी दोगांय इसादता एकामेका कडेन सो कितें रॉंग म्हणनाका कितें म्हणटा तें मिडियाचेर येयलेलें लोकां मदें दाखयलेलें कातार मोड म्हणजे सोत आहा तें लोकांक कळोंक जाय कित्याक फोट आहा ती आमी केन्ना दाखोवंक ना हेजेले मुखार सो आमी केन्ना दाखोवचें न्हय जें आमकां मिडियान दाखयलां आनी लोकां मदें दिश्टी पडलां तेंच आमी कातार म्हणोंक म्हाजी बायल चडशी आवडटा पळय आतां आमी मातशे 2 स्टेप फाटीं या की तुज्या भुरगेपणाक पयलोच तियात्र जावं पयलेच प्लेयांत तूं केन्ना न्हेसलें जेन्ना हांव भुरगें आसलें तेन्ना हांव आमचे गांवची सिस्टर एग्नस आनी फादर कोसेसांव हाचो तियात्र आसलो सो सिस्टर एग्नस आमची थिंगची वेर्नाची सो तेन आमकां अप्रोच केलें की तुमी तूं आनी तुजी भयण बीन तुमी येतात तियात्रान आमी म्हणलें ओके डॅडीन म्हाजें तेन्ना धाडलें आनी हांवें मागीर तो तियात्र केलो डुएटां म्हणलीं तशींच कॉमेडी कातरां म्हणलीं आनी तेन्नासून लायक म्हाका कळ्ळें म्हाका म्हजे भितर आसा म्हणून तियात्राची आनी कातरां करपाची म्हणटरीच हांव मागीर तेज्या उपरांत मागीर आमकां ती संदी मेळोंक ना मुखार वचपाक मागीर हांव काजार जालें म्हणटू लंडनाक पावलें आनी हांव म्हजे फॅमिलीन बिजी उरलें भुरगीं जालीं भुरगीं आतां व्हडलीं जालीं आतां हांव म्हाका म्हजो टायम कसो काडटा आनीक हांव वावुरता कितें म्हज्या घरकाराक सांगता तो म्हाका आदार करता म्हणून हांव इतलें फुडें पावलां पळय तुवें सिस्टर एग्नेसीचें नांव घेतलें म्हणटच ती एक देवस्पणी तियात्र लोकां मुखार हाडटाले आनी तिका सदांच इनाज दे काना कोना आपलो सांगात दितालो तेन्नाय आसलो हय हय आसलो आतां तितून तूं फकत कांतारांच म्हणून आसलें पूण ज्यो थोड्यो देखावे जे सायबिणीचे जावं दुसरे देखावे तातूंतय तूं आसलें हय ओपनिंग कोरस म्हणटालें आनीक माद्रीचो रोल केलोलो हांवें सो म्हाका तें आसलें म्हाजे भितर पूण तें भायर सरोंक ना आतां तें युट्यूबांतल्यान आनी अशें म्हजो घोव सपोर्ट करता म्हणून तें आतां गोंयचो मोगूय आमकां चड कित्याक आमी ह्या गांवांत आसा म्हणटरीच आमकां गोंयचो मोग चड कित्याक आमी मिस कोत्ताय गोंयांत आनी गोंय कितें वायट घडटा तेजेर आमकां खूब दूख भोगता देखून कांतारांतल्यान आमी मेसेज दिवपाक सोदतात आतां तेन्ना त्या वेळार जीं कांतारां तूं म्हणटालें ताचो तो म्हणटा ते भाशेन तुंवूय गुणगुणटालें म्हणटच तींच कांतारां तूं गुणगुणटालें हय हय गुणगुणटालें पयलींची कांतारां जावं युट्यूबाचेर बी येता ती म्हाका लायक जाता ती हांव गुणगुणटालें घरा कडेन तेन्नाचें त्या वेळा वयलें खंयचें कांतार उगडास आसा त्या वेळा वयलें कांतार हांवें मार्कूस सोंपलोलो मार्कूस ताजे बारा म्हणलेलें कांतार कितें जालां सांग भयणी म्हाका पोवन तोंड कित्याक केलां काय कितें सांगोंक सोदता बेगीनूच सांग कितें म्हटल्यार जाल्यार हांवें हें तुजें नेसप पळोवन भयणी तोंडार म्हज्या घालचें पडलें मोये म्हजी भयण पासून म्हणोंक लॉस दिसता हें नेसप घातलां तें पळोवन तुवें हें कांतार आमी म्हणलेलीं मार्कूस सोंपलोलो मार्कूस आनी हांवें ओके ओके कारण एक भुरगेपणांत एक फावटी आमचे गोंयकाराचें काळीज अशें की एक फावटी तियात्रांत तूं मातसो भितर सरलो जाल्यार तुका ती कीड लागता आनी ती कीड तशीच उरता ती सोंपेपणी मरना आनीक आयज म्हणजे आमी म्हणटात की एक झाड सुकलां आनीक सुकलेल्या झाडाक पानां परत पानां येतात फुलां फुलतात तेच भशेन आयज तुज्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेवता आनीक हो सगळो सहकार आनीक आदार तुज्या घरकाराचो सारकें सारकें सो हांवें तियात्राक तेन्ना म्हणलेली म्हाका हाल ती तियात्राची आवड पूण हिंगा म्हाका तें मुखार वचोंक म्हजें मेळोंक ना जेन्ना घरकारान म्हाजे सपोर्ट केलो आनी कांतारां बी हांव म्हणोंक पावली सो तेदोसून लायक म्हजे भितर ते वाडत गेले आनी म्हाका उमेद आसा हांगा तियात्रांत बीन कांतार म्हणपाक केन्ना हें पडलो जाल्यार पूण म्हाका चड उमेद कांताराची कोंकणी कांताराची आनी कोंकणी भाशेची म्हाका चड उमेद एलसीबाई कोंकणीचो मोग आनीक माय भाशेचो मोग आमी जायते आमचे गोंयकार म्हणटात तूं लंडनाक वचोन जावं तूं युकेच्या देशांत वचोन जावं तूं स्विडनाक रावन हें कोणाक सांगता म्हणजे जरी तर हो मोग नासलो जाल्यार आमी म्हणजे जे हांगासर वावुरता ते सगळे सोडून दिवपाचे आतां हो वावर मुखार व्हरपाक तुज्या गोरकाराचो आनीक कोण भाशेन फायदो जाता तितून बाबा आमकां ह्या गांवांक आहाय म्हणटकच आमकां गोंयचो चड मोग जायते जाण आमकां म्हणटात तुमी गोंया रावन कितें करतली तुमी गोंया रावन कितें सांगतात आमकां म्हूण म्हज्या हिसपान गोंया रावन आमकां चड हुस्को जाता गोंयचो
कित्याक आमी जाल्यांच गोंया सो आमचे काळजांतल्यान तो मोग केन्नाच वयचो ना ते कांतारां काडपाक आमकां म्हाका जाय ती म्हजी संदी आय मीन म्हजो घरकार म्हाका सपोर्ट करता तो व्हिडिओ फिल्मींग बी तो करता सो तेकाय खूब उमेद असली कोंकणी कांतारां काडपाक आनीक शुटींग बीन करपाक तेका लायक सो तो म्हाका तितूनूय सपोर्ट करता म्हणटरीच हांव मुखार वयतां एक कांतार आतां रिकॉर्डिंग करूंक हांगासर थोड्यो डिफिकल्टी आसात तरी पूण कितलो टायम घेता एक व्हिडिओ शूट करपाक म्हाका चडान चड एटलिस्ट 1 hour इनफ चडान चड 1 hour पुरो कित्याक हिंगा मातशी प्लेस बरी आहा आनी डिस्टर्बन वेरी लेस सो म्हाका हिंगा बरें इजी मेवता सो म्हणटा तूं कांतार बाय करता हय बाय हार्ट करता आनी मागीर वचून थिंगा प्ले करप आनी ते म्हणप न्हू हय आतां निमाणें कांतार तुवें खंयचें म्हटलां आतां निमाणें 7 हातुनीचें हांवें कांतार केलां हांवेनच बरयलां तें कित्याक हांवें थोडीं कांतरां हांवें बरयल्यान म्हजी आनीक 7 हातुनीचें कांतार तें रिसंटली हांवें कित्याक म्हाका चड उमेद आसलेली 7 हातुनीचेर एक कांतार 7 बरयतलें म्हण कित्याक हांव त्या 7 चड मानतां कितले दीस लागले सद्याक हांव नेय आसा म्हणटरी म्हाका एक दीस कसो जायो कांतार बरोवपाक एक दिसा मदें हय बरयता हांव ओके आनीक ट्यून हय ट्यून बीन चोयता बरो खंयचो ट्यून म्हाका लायक जालो म्हणटरी हांव मागीर तें कांतार ओरिजिनल ट्यून काय न्हू आसना तो थंयतून बाब सो म्हाका ट्यून खंयचो लायक जाता तो हांव करता ओके जो ट्यून तुवें सिलेक्ट केला जें कांतार तुवें कंपोज केलां आमच्या ऑडियन्साक एक वस कोरस शालकायेन बरोवन हें कांतार हांव गायता मिलाग्रीचो कुंवर नांव सातातून वर्तवता फोडवीक म्हाका बोगता वाकाणी तुस्तांव करता सातातोनीक चड मानता देखून ताका पोरगोडटा 12व्या शेंकड्यान कुयतो पोर्तुगालीस बोवान जल्मलो कालते पिराये तो वाडलो कालतेपणांची येलो उपरांत शिकोप करून पादुआ इटाली गेलो देवाचो पाटलाव करून दुडुग्रेस्काय विसरलो देवाचो पाटलाव करून दुडुग्रेस्काय विसरलो खरेंच खूब बरें दिसता कारण तुवें तुजें स्वताचें पेन घेवन हें कांतार कंपोज केलें लोकां मुखार हाडलें म्हणटच हाचो व्हिडियोय रोखडोच भायर सरतलो चल्लो हय चल्लो जालें एका एक सुमन जालें तेका व्हिडियो म्हाजो युट्यूबाचेर आसा हांव आमच्या ऑडियन्सांक विचारूंक सोदतां की म्युजीक नासतनाय एल्सीचें कांतार तुमकां आयकोंक बरें दिसलें आसतलें हांव इतल्या पासून म्हणटा की तुजें कांतारान जाल्या उपरांत कोण तरी फोन करून तुका विचारता बाय तुजें कांतार बरें अशें कितें तरी हय म्हाजी फॅमिली बी म्हाका सगळींच फोन करता आनी म्हाका सांग म्हाजी मामी आसा ती सद्या म्हाजी भयणीगेर गेलोली आसा आनी हांगासर म्हजी 2 भयणो आसात सो ती म्हाका सदांच म्हजी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता म्हजी सोयरी बीन सगळीं म्हाका फोन करून कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता कित्याक तेंकाय म्हाका उर्बा दिताय आनी ताचे वरवीं हांव आनीक मुखार वयता पब्लिकेन केन्नाच कोणेंच कांयच म्हणोंक ना पब्लिकेन जायते म्हाका कमेंट्स येतात युट्यूबाचेर तशेंच म्हाज्या ज्या सुवातेर हांव काम करता थिंगासर जो जायतो लोक म्हाका सपोर्ट करता जे सांगता एलसी तुका बरो वॉयस आसा तूं मुखार वच तूं बरें करता हय आतां सुरवातेक तूं म्हणटा आसतना म्हणजे आतांच की तुज्योय आनीक 2 भयणी आसात म्हाका भयणो म्हाज्यो टोटल आनी हांव 4 सगळे मेळून पूण 3 भयणी हांगासर आसात 2 भयणो हांगासर आसा एक भयण म्हाजी आफ्रिका आसा सो आतां मामी म्हजी थिंगा गेल्या आफ्रिका हय हॉलिडेज आमी तिका आपोवची न्हू पूण ह्यो 2 भयणी सांगाताक तुज्यान एक तेगायनी केलोलें हा म्हाजे चोगाय भयणी जेन्ना म्हाजी भयण आफ्रिकासान येयलेली मालायका ताचें नांव आनी मेरी आनी मिलिया हांगा आसा आमी चोगाय न्हू कांतार केलेले सायबिणीचे कांतार केलोले हांगासर
ओके आनी ह्या फुडें तुमी आनीकूय कांतारां करची कोत्तोली व्हिडिओ करूंक तो तयार आसा एका पांयार होय आतां मोदें तुवें थोडी भोव कांतारां केल्या आतां ही कांतारां करूंक कोणाचोय तरी आदार जाय पडटा तुजो घरकार डेफिनेटली त्या भायर आनी कोण तुका कोणाचो आदार बी असो मेवला ना आमी केल्या म्हज्या घरकारान आनी हांवेनच अशें आनी कोणाच्या बरोबर कांतार म्हटलां हय मेन आमचो सेबिदा दिवार म्हाका सदांच एक उमेद आसली म्हाजो फेवरेट सिंगर तो सेबिदा दिवार आनी हांव सदांच म्हाका उमेद आसली ताचे बान एक डुएट करतलें म्हणून सो हांवें चिंगू सांगलें चिंगू म्हाका सेबिदा दिवारा बान एक कातार करूंक जाय आनी सो हांवें ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी दोगांय न्हू एक डुएट म्हणलें तें डुएट इतलें बरें गाजलें लोकांक सामकें लायक जालें आमच्या प्रुडंटाच्या ऑडियन्सांक तें आवडचें ना आवडीचें तें म्हाका गोंयांत सावन जायते जाणां सांगलां की तें कातार चड बरें चलता म्हणून सो आतां बोट कोणाक मारला हें कातार हांवें आनी सेबीन डुएट गायलेलें दोगांय न्हू आनी तें बरें तेणें लिरिक्सान बरयली तेजी आनी एकदम बरें दोगांयनूय आमीन म्हटलें सो तें लोकांक बरें लायक जालें हय आतां सद्याक वोटींग ना तरी पूण वोट कोणाक मारला तें आतां तूं सांग वोट कोणाक मारला तें सेबीन आजुनूय सांगोंक ना तेणें सांगलां कांय सांगोंक ना तेणें सांगलां कळटलें म्हूण तुमकां वोट कोणाक मारला तो पूण तेणें कातारान सांगोंकूच ना कोणाक वोट मारला तो तुमी दुसरें आनीक एक दुयेंत काडचें पडलें पार्ट 2 काडचें पडलें सांगोंक कोणाक वोट मारला पळय तो म्हणटच तूं तें कांतार आमच्या ऑडियन्सांक मातशें जाता तितलें सादर कर म्हणून दाखोवया न्हू म्हाका एकदम बरें कातार तें म्हाका खूबच आवडटा तें कातार कसो आसाय सेबी तुजी साऊद बोलायकी पेपराचेर कसली खबर आयल्या मागीर तो म्हणटा खबर न्हू आयकोपाची फकत तांच्याच फायद्याची आपले चिंतून मागणांनी उडक्यो मारल्या कितें सांगोंक सोदताय वोपाऱ्यांनी उलोयताय उतरां आयकोन तकली घुसपल्या कोण बेंगालाक धांवता थोडे डेल्लीकूय पावता आपल्या सांगणांनी माकडांनी कसली वाट लायल्या एलसी स्विंडन जावं वॅमली सावथ हॉल हॉन्सलो हे आनी हेर जायते कडेन जायते तियात्र जातात आतां हांव हांगासर पावलेल्याक हांव पळयतां दर विकाक तियात्र जातात हय कोणेच केन्नाच तुका गोरी घालूंक ना सद्याक ना सद्याक आजुनूय हांवें ना तियात्रां येतली वचूं ना पूण आतां हालींच आमचो लास्ट इयर आरजीचो शो जालोलो तेंगासर हांवें लायव्ह सिंगींग केलेलें आनी हालींच मधुर ताळो जालोलो तितून हांव तिसरें येयलें लायक 3rd प्लेस येयली ओल युकेक सो हांवें लायव्ह सिंगींग थिंगासर केलां पूण आजून तियात्रान आजून म्हाका पडोंक ना मुखार घोडये पडोत तुजी घरकान्न खूंय मेरेन पावची हें तुजें मत म्हाका म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार तें तियात्रांक कातार म्हणल्यार म्हाका एकदम बरें दिसतलें कित्याक तें यूट्यूबार खूब फेमस जालां सो म्हाजी एक उर्बा आहा सांगतलें म्हणल्यार तुमकां तें स्टेजीर गेल्यार हांव एकदम खुशाल जातलो कित्याक तें एकदम कातार बरें म्हणटा काडजांतान हांव तुमकां सांगता कित्याक तें घरा कडेन विदावट म्युजीक इतलें तें बरें म्हणटा तेन्ना म्युजीक इज रेडी जालें म्हणटरीच तें कितलें बरें म्हणटा तें म्हाका एकदम सांगपाचें आनी तुमकां गरज ना आतां ही तूं कांतारां म्हणटा आतां तुजीं भुरगीं केदी आसात तीं हांव नको पूण तांच्याय तोंडांतल्यान कितें तरी हय म्हजी भुरगीं म्हाका खूब सपोर्ट करता ती म्हणटा मामा यू हॅव अ गूड वॉयस मामा यू हॅव टू गो मुखार वच म्हणटा ती म्हाका म्हाजें चेडूं आतां लायक 14 इयर्स 15 इयर्स जालें म्हाजो दुसरो चेडो आहा तो 10 वर्सांचो 13 वर्सांचो आनीक 9 वर्सांचो सो ती हांव खूंय आसा जाल्यार पार्टिसिपेट करता जाल्यार तांकां हांव सगल्यांक घेवन वयता सो या ती म्हाका सपोर्ट करता तेणी कांतारां गावची तेणी मुखार वयचें केन्ना तरी तुवें प्रयत्न केला तांकांय मुखार हाडूंक हय हांवें ताका जायते फाटी कित्याक हे गांवांक ती इंग्लीश स्कॉलान वयता म्हणटकच कोंकणी उलोवपाक मातशें तेंचें पूण आमी ताका कॉयराक बी धाडटाय आमची कोंकणी कॉयर आसता मिस आसता सो थिंगा तें भाग घेता कॉयराक सो मुखार ताका
आमी ट्राय करतले ताका धाडपाक. सो मामीच्या भाशेन तेणें कातार मोडों म्हाका एक उमेद आसतली. हय म्हाकाय जाय म्हजी भुरगीं कोंकणी भाशेन कातारां केलेलीं आनी म्हणलेलें म्हाकाय जाय. पूण तुमी घरांत कोंकणी उलयतात? हय घरांत कोंकणी उलयतात आमी. इस्कॉलांत ती इंग्लीश उलयतात पूण घरा कडेन आमी कोंकणी उलयतात. पूण कितें जाता तितून बाब चड आदेस ती इस्कॉलान आसताय म्हणटरी तेंची फ्रेंडां सांगता ती इंग्लिशीन उलयताय म्हणटरी तेंचे एक्सेंट मातशें दुसरे भाशेन जाता. कोंकणी मातशें उलोवप दुसरे भाशेन जाता. पूण ती सगळीं सजमतात आनी उलयतात बी. आतां तुमी हांगासर काम करतात, जें कितें जोडटात तें सगळें हांगासरूच मोडटात काय गोंया वचून मोडटात? आमी हिंगाय इनवेस्ट कोत्ताय प्लस आमी गोंया इनवेस्ट कोत्ताय. आमचें घर आसा गोंया. सो आमी सगळेंच आमी गोंयांत धाडनाय, हिंगाय थोड्यां दवरताय. कित्याक भुरगीं सद्याक आमची हिंगा शिकता म्हणल्यार आमकां पयशांची गरज आसता. सो आनी दुसऱ्या सायडीन म्हणल्यार हांव भुरग्यांक शिकोवंक म्हाजो आदार आसतलो, तसोच म्हाजो बायलेचो आदार आसतलो. सो आमी पयशे हिंगाय दवरताय आनी आमी थोडे आमकां सेवींग गोंयांत दवरता. आनी म्हज्या गोरकाराक चड लायक गोंया. सो ताका जाय आपूण गोंयांत गेलोलो एवरी इयर तो म्हणटा आपणाक गोंया वचपाक. ताका आमकां चड उमेद आहा गोंय वचपाची. एक हॉलिडेक जावं म्हणटा ताका रावपाक पसून जाय. केन्ना तो म्हणटा आपूण फुडाराक वयतलो म्हूण गोंया. म्हणटच एक आमकां पुर्तुगेजांनी गोंयचेर राज्य केल्या उपरांत एक पोर्चुगेज पासपोर्टीची एक संदी मेवली, जेणे करून आमची एक 2-3 जनरेशनां ताचो फायदो घेवन ह्या देशांत ह्या सुवातेर आयज म्हणजे जे भाशेन तुमी काम करतात तशें काम करतात. आतां ही स्विडनची कम्युनिटी, स्विडन सुमार कितलो गोंयकार लोक आसतलो? आतां स्विडनाक खूब गोंयकार आहा, खूब लोक आसा, गोंयकार लोक येयला आनी येयत आसा. 30,000 कितें जालें जाणा तितून बाब गोंयांत तांकां संदी ना, कामां मेळनाय सारकी. सो आपण लोक आपणाचो फॅमिली कितकोन पुसतलो. सो ताका लागून हांगासर लोक भायर येता, आपणाच्या ह्या गांवांत येता आनी आपणाची फॅमिलीक लागून चड करून, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथींग बट फॅमिलीक लागून चड करून येता, पयशांक लागून चड करून येता. कित्याक गोंया रावून जायना ते भाशेन पागारूय ना आनी फॅमिलीकूय पोसूंक जायना, देखून लोक भायले गांवां येता. पूण मोग चड गोंयचो आमकां. हय खरेंच. आनी तेच भाशेन म्हाकाय मोग तुमचो, कारण आमी प्लॅन करूंक ना पूण अकस्मात आमची भेट जाल्या आनी हांवें इंटरव्यू हांव रेडी नासलेले. सो तितून बाबान ऑन द स्पॉट आमकां हाडली आनी देव बरें करूं कोता म्हणटा तितून बाब तुका आमचो तुवें उगडास केलो म्हणून. आतां खेरीतपणी म्हज्या पासत तुज्या आवडीचे एक कांताराच्यो 4 वळी बरयलेलें चिंगून. सो ते म्हाका इतलें आवडले खातात ते हांव तुमकां 2 लायनी म्हणून दाखयता. कावड्याक कितलोय तुवें दुदान ताका नावयत जाल्यार कावडो काळोच उत्ता धोवो जायना. तशेंच दुकराक कितली सुटां तुवें घातली जाल्यार दुकोर चिकलान वचपाचो सोडचो ना. तशी सुणयाची शेपडी सोदांच वांकडी आसता, पायपान घातली जाल्यार पासून ती नीट जावची ना. तिनूय वपाऱ्यो कोणाक आनी कित्याक मारल्या त्यो सांगो जाल्यार तुमकां सोद दिसचें ना. खरेंच खूब बरें दिसलें. म्हज्या बरोबर म्हज्या सांगाताक एल्सी फाल्कांव आनीक ताचो घरकार दोगांयची अकस्मात भेट जाली आनी अकस्मात भेटींतल्यान आमी थोडें भोव चिमटी मारून तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. आनीक हांव ह्या खिणांत आवडेता एल्सी बायन आनी ताच्या घरकारान दोगांयनी बरोबर रावन असलीं जायतीं कांतारां कंपोज करचीं, बरीं कांतारां लोकां मुखार हाडचीं, आपल्या भुरग्यांकूय ताणें कांतारांत मिसळ करची आनीक गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा आनीक आमची मायभास ऊंच हाडपाचो प्रयत्न करचो. खरेंच म्हज्या उलाक पाळो दिलो आनी तुमी हांगासर आयलीं त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोला आयकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तितून बाब तुकाय काळजाची खोला आयकतां आनी म्हजो उगडास आमचो उगडास केलो म्हणून काळजाची खोला आयकतां तुका हांव देव बरो करूं म्हणटा. हें म्हज्या लायफान म्हजो पयलो इंटरव्यू आनी हांव तुका फॉरेंच थँक्यू म्हणटा. तितून बाब देवान तुका बरी सावूद भलायकी दिवची. तितून बाब तुका चडान चड देव बरें करूं. कित्याक आमकां लेगून खबर नासली तूं आमची आयज इंटरव्यू घेतलो म्हूण. सो थँक्यू सो मच. आनी हांव म्हज्या घरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे फॅमिलीक जशें म्हाका कांतारां बरोवन दिलोली, चिंगूक, सेबिदा दिवार आनी जायतीं आहाय तांकां काळजाचे खोला येता देव बरें करूं म्हणटा.
तुकाय देव बरें करून. म्हाकाय खोशी जाली कारण तुमच्या सांगाताक ही धाकटीशी इंटरव्यू करूंक आनी तुमचो वावर लोकां मुखार हाडूंक इतल्यानूच एलसी आनी ताच्या गोरकारा सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन चे शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा? गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.